सर्वांकाय नमस्कारो हांव निकिता किणी हरी गुरुले उडगास करताची तशीची आशीर्वादारी बेंगलोर काशीमठ अंतू आज एक व्हडली महोत्सव चलता आसा हे एक दिसा खातीर कितली की महिन्याचे एफर्ट्स तुम्ही पळयताची ह्यांची आमगेले दिग्विजय महोत्सव मस्त जणांन पुरा इन्वाइट केलेलो आसा मस्त व्हिडिओज तुम्ही यूट्यूब GSB मुखांतर पळयलेलो आसा तशीची हांगा आयची एक दिसाचे हे संभ्रम कशेच म्हळ्यार सगळे वर्सांतू आमी कितली पुरा परब सेलिब्रेट करताची त्या पुरा खुशी ओट्टू गलरी कशे आमी खुशायर आसता की तितली नमुने खुश आसा विंगविंगड गांवतुले न विंगविंगड देशात दाखून आमचे गेलेले अशें पुरो एक गुरुवायूर नंबीक दावन घेवन आशिल्ले हे दिग्विजय महोत्सव येता आसाची आज संजवाळा दिग्विजय महोत्सव स्वामी दंड दोन घेवन आमकां पुरा जनाक प्रसाद दिसताची तेज खातीर सगळे बेंगलोर काशीमठ वॉलंटियर्स आमगेले कितले वॉलंटियर्स बेस आसा की एक स्ट्रॉंगेस्ट वॉलंटियर बेस बेंगलोर काशीमठ आसूचे ते नईशी मस्त जन विंगड जन वॉलंटियर्स पुरा येवन जॉईन जावन घेवन हे सगळे कार्यक्रम एक यशस्वी कार्यक्रम जावन करका म्हूण घेवन तशीच पुरो ऑर्गनायज्ड जावन डिपार्टमेंट्स कोण घेवन हे जबाबदारी हांनी पळोवन घेवका म्हूण घेवन आनी पुरो मस्त काम केलेलें आसा हाजे विशय पुरा तुमकां एक कशी प्रिपरेशन चलता आशिल्ली म्हूण दाखयता तशीच आतां दनपारा काशीमठांत तूं आयल तशीच पुरा जनाक बगी वेवस्था आसा तशी हांनी पुरा वॉलंटियर्स चिके साउंड करची नाइस करची पार्थ जय जय गुरु महाराज सगळे हांग काशीमठा वॉलंटियर्साची एक 2% हांगा आसाची मस्त जन आनी के भायर भायर विंगविंगड कडे काम करता आसाची खंय दुखून येताच तुम्ही पुरा आम्ही रजत भवना दुखून सामान वेजिटेबल्स आणि पुरा रंदेकाय पुरा हाणो हांगा काशीमठ अंतू अनलोड करून वापस रजत भवना वता आसाची कितली दीस दाखून काशीमठा ह्या महोत्सवाक पुरा तुम्ही काम करता बहुत दिवस दुखून प्लॅनिंग चलता आसा 5 दिवस दुखून आम्ही फुल हांगाच आसाची सकाळ दुखून सांजे थंय पुरा प्लॅनिंग करताची कशें खंय अरेंजमेंट्स करता आमी रजत भवनाक स्कूल हांगा खंय खाण जेवण जाता आसा सुमारपटी प्रसाद जाता आसा सुमारपटी वचून आयल्याची तशें करून आमी पुरा आमगेले प्लॅनिंग कोण घेता आसाची सो कितली जन काल रात्री न्हिदलेले ना आणि काम करता सांची रात पर्ले काम करून सांची तन्नी मुखार येतानाची काम तांगेले मस्त तांगेले कसले सर्वीस आमकां मेळ्ळेले आसा आमी वॉलंटियर्स जावन ओटू जावन काम करता सांची आमकां पुरा जण एनकरेज केलेले आमकां पुरा जणांक कृतज्ञता धन्यवाद थँक्यू आणि तशीच कोणे काशीमठा आज आयल्यारी फॉर द फर्स्ट टाइम कितली की वर्सां नंतर गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज साईमंदिर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के बेंगलोर काशीमठ दिग्विजय महोत्सव के एक यशस्वी कार्यक्रम जो का 10 वर्ष नंतर बेंगलोर काशीमठांत हे दिग्विजय महोत्सव चलता अशें तशीच कोणे काशीमठा आज आयल्यारी फॉर द फर्स्ट टाइम बहुशा इतली वर्सां नंतर कोणे मठा आयल्यारी देवा पांय पडून घेवन तशीच एक स्वल्प एक वेलकम ड्रिंकशी तुमकां एक ज्यूस पिवन घेवन कडे रजत भवना वचका तशीच प्रायज जाल्ल्यांक पुराची आमी बगी वेवस्था केलेलो आसा कितलेची आसल्यार मस्त दूर चमकुचे जायना म्हूण घेवन आनी आशिल्ले तेदना तांकां बगी वेवस्था केलेलो आसा इन केस पोट्टा बूक ना चिके पोट्टा बूक आसूचे म्हूण घेवन आसल्यार चमकून वचत रजत महोत्सव त्या बिल्डिंगाक रजत बिल्डिंगाक तशीच 2-300 मीटर डिस्टन्स तितले आसूचे तशी जीण घेवन तशी लायकून पोट्टा बुकेन जेवण कोणे वेत जवील वय जिरका म्हूण घेवन आसल्यारी तुमी तशी चमकून घेवन मठाक वेत तशी विशेष जावन आमगेले पुरा कार्यक्रमाचे प्रिपरेशन्स चलता आसा कसं चलता आसा म्हूण मुया आमगेले वन ऑफ द व्हेरी वेल नोन वॉलंटियर्स म्हूण सांगता मस्त काम करता आशिल्ले आमगेले खाण जेवणान तशें पुरो कसं एक मुख्य कार्यक्रम जाता आसता जाल्यार आमगेलो केन्नाय साथ दिवन कसन पुराची सहाय करूं जात की त्या पुरा रिती सहाय करता अशें गुरुदत्त प्रभू आमगेलो तसची नमस्कार बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती नमस्कार हांव बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती सदस्य भारी खुश येता आसा सकाळ दुखून एक जनप्रवाह हांगा सकाळ दुखून येता आसा आमगेले रोडो हांगा दुखून 5 मिनटान आमगेले ते एक रजत भवन म्हणून आसा थंय काफीचें जेवणाचें पुरो वेवस्था केलेलो आसा थंय का पिवन येताची आमगेले 2 पंता सकाळ एक पंता एक हें जालें दोनी पंता 1 घंट्याचें एक तन्नीचें जालें आतां जेवणा वेवस्था आसा आनी मुख्य जेवण कसं म्हळ्यार आमगेलें तुमी पळय येता हें आमी इलेक्ट्रीक कार्ड्स केलां सीनियर सिटीजन्सांक थंय दुखून हांगा हाडचे एक नमुन्याचें आमी हें केलां पळयाची पुरो येता हें वेवस्था आमी 3 आमी घालून घेतलां कोणाकय कसलें तोंदर जेवचें ना हांगा दुखून चमकून वचक सिनियर सिटीजन्सांक कश्ट येता ताजे खातीर आमी हें वेवस्था केलेलो आसा आमकां भारी खूश येता आसा जनाल जार भारी लायक रेस्पॉन्स येता आसा
देवाल दयेन चंद जावन आमगेले संजवेलचे कार्यक्रम जेत्ता म्हणून हांव पार्थसारथी लागी स्वाम्या लागी मग्गून घेता आसा तुवें मस्त टाइम हाक डिवोट केला आज तुम्ही तांणी पिलीज की ना मठान बदल सांगम जेन्ना आयता म्हळ्यार मस्त जेन्ना बायच्या गांवांत देखून आयल्यांची तांकां आयल्यांक वेवस्था करचें व्हेकल्सार थंय पेटोवचें आनी एकोमडेशना वेवस्था थंय देखून तांकां वापस हांगा आपोवन हाडचें हांतू वेवस्थेन तूं आसा आनी पळोवक दनपार कशी जेवणाची वेवस्था कशी म्हण पळोवक तशी आमगे तुमगे सपोर्ट हांगा असो म्हणून निमून घेता तशी आमगेले हे कार्यक्रम यशस्वी जावचे पुरा जनाल मनांत आशिल्ले एक उद्देश आनी गुरुले आशीर्वादारी आनी अनुग्रहारी हे जाता म्हणून लागता धन्यवाद थँक्यू कितले की वर्ष देखून आम्ही प्लॅन करता आशिल्लीची म्हणून सांगल्या समेत चूक ना कसले म्हणून सांगल्यार 10 वर्ष नंतर हांगा दिग्विजय महोत्सव चलता अशें स्वामीना चातुर्मास आसूचे आमकां एक व्हडली परब म्हयने चातुर्मास 4 म्हयने जाल्यार ह्या वेळा अधिक मास आशिल्ले 5 म्हयनो सो टोटली 5 म्हयने स्वामी आमगेलो आसाची म्हणटन कसं की एक नमून खुशी तशी पुराची लायक कार्यक्रम चलल आसा रिसंटली GSB मिलन म्हणून चल्ले सो ते कंप्लीटली GSB मिलनाचे कन्व्हिनियन्स जावन घेवन 2-3 जणांनी काम केलेले तांतू राजाराम पैमाम समेत नमस्कार राजा सो कशी चलता असं प्रिपरेशन आणि कोणाची बायलची गावाचे हानी पुरा येता आसल्यार आता मस्त जन मठा येता आसाची टोकना व्यवस्था प्रसाद घेवचे त्या पुरा कशी तुम्ही अरेंज केला आम्ही कसं केला म्हणारी परगांव सगळ्यांक नमस्कार आम्ही दलतीतले जनांक कन्व्हिनियन्स दावचे खातीर परगांवतून आयिल्ल्यांक तांचे टोकन काउंटर आमी रजत भवनांतू दवरला रजत भवनांतू त्यांनी टोकन घेवन तांणी पिवन हांगे वयता हांगा येयले नंतर स्वामीलांनी पूज पळोवन घेवन तांणी नेक्स्ट टायम गेले आमी फूड सांगिल म्हणके मेसेजांनी पाविल म्हणके आमी पुरा जनाक फुल्ल मेसेज वॉट्सॅप तितली इन्फॉर्मेशन शेअर केला आमगेले कसं अरेंजमेंटा म्हणून कशी म्हणारी आमी मेन प्रसाद दिवचे गव्हर्मेंट कॉलेजांत आमी एक टोकन सिस्टम केला त्या टोकन सिस्टम तुम्ही आता काशी मठान तुवें घेवेत पुरा जनांनी पक्कने कोणी घेवचे दायनी म्हणून जाल्यार थंय वय आमी काउंटर भरला ते काउंटरान तू जनांनी टोकन घेवन लायनाक फॉर्म करायचं चंद कोरनो लायन कोरनो तांणी आमी आमगेले वॉलंटियर्स तांकां गायड करता ती तांणी गायड कोरनो आमी तांकां चंदायरी स्वामीले प्रसाद मेळची तशें करका म्हणून एक व्यवस्था केला तुम्ही पुरा जनांक सहकार दिवका आनी कशें म्हणून फूड सांगिल म्हणके एक फॅमिली दुखून एकल्यान मात्र घेवका पुरा जनान रथार वचचे रथार दुखून स्वामीले प्रसाद घेवन तेकड दुखून दिवचे तुमकां दिवचे तशी बॅग समेत आमी रेडी केला ते घालून आमगेले वॉलंटियर्स तुमकां गायड करता ती जनांनी घायसोक करून अशी चंदायरी आमगेले वॉलंटियर्साले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करका म्हणून तुमगेले सगळ्याले हांव निमून घेता खंयचे एक परब खंयचे एक कार्यक्रम मस्त खायचो कोण घेतल्यार आमकां एन्जॉय करूं जायना जाल्यार आज पुरा ऑर्गनायज्ड आसा तुमगेले घराचे फंक्शन जाल्यार भाई तुमी माती वायट कोण घेवका म्हूण ना कसं म्हळ्यार आमगेले बँगलोर काशीमठा वॉलंटियर्सान पुरा व्यवस्था केलेली आसा तशीच कसन इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या तुम्ही दैदोन फॉलो केल्याची पुरा जनाक प्रसाद मेळणो मेळटा घायसो कोण घेनो अयो हांव मुखार येतात तांणी मुखार त्या कॉम्पिटिशन नाका आमी एक फॅमिली मेंबर जावन घेनो पुरा ओटू मेळून घेनो हे एक सक्सेसफुल इव्हेंट कोण दिवया म्हणून हांव नेमून घेता आनी पक्कने कोणी सिनियर सिटीजन्स म्हणून जाल्यार थंय आमगेले वॉलंटियर्स असता ती आमी तुमकां गायड करता ती कशी करका म्हणून कोणी काय एचन काडका म्हण ना आतां आमकां घेवचें जायना लायनारी थंय आमगेले वॉलंटियर्स आमी चंद करून ते आमकां पळोवन घेवन एक स्पेशल कसन की करून आमी ते मॅनेज करता म्हणून पुरा जनाक एक आमगेले बँगलोर काशीमठ तर्फे तुमकां एक आमी वेवस्था सांगता तशी वॉलंटियर्स कोण म्हूण कळना म्हणजे जाल्यार बँगलोर वॉलंटियर काशीमठ वॉलंटियर्स पुरा जनाक ह्या टी-शर्ट दिला सो तो टी-शर्ट आनी लोगो ह्या पुरा आसा तुमी आयडेंटिफाय करता तशीची ID कार्ड समेत दिला सो तुमकां कळटा हांगा येयला तशी कोण वॉलंटियर कोणाले निमगू येता म्हणून कोणाले निमगेल्यार चर्तीची तुमकां कसन इन्फॉर्मेशन जावका त्या पुरा मेळटा आनी हे आमगे दिग्विजय महोत्सव बँगलोर काशीमठान तो चलता अशें देवाल पूज वय जाता आसा तशीच भितर अशें थँक्यू बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती तशीच मस्त जन वॉलंटियर्स पुरा सेरून घेवन दिग्विजय महोत्सव 10 वर्सां नंतर हे पुरा गांवाचे सेरून घेवन करताशी एक व्हडली महोत्सव आमगेले मोगा स्वामीक तशीच नमस्कार करताची स्वामीले अनुग्रह आनी एक आशीर्वाद घेवन ह्या पुरा एक कार्यक्रमात तांगेले मार्गदर्शनार चलता आसा तशी तुमी हांगा मस्त जना पळयता अशें पुरो इतली जन आत आमगेले रेजिस्ट्रेशन डेस्कार आसाची कोणेय तुमी काशीमठा आयल म्हणून जाल्यार प्रसाद घेवका म्हूण आज येताची दंड दोन घेवन स्वामी आज प्रसाद दिवचे मस्त मोस्ट पावरफुल प्रसाद म्हणून सांगता हांवें तशी त्या प्रसाद घेवका म्हूण जाल्यार तुमी काशीमठा आयल तशी ह्या डेस्का येताची हांगा कसन करका फर्स्ट ऑफ ऑल आमी निमगुया प्रोसिजर कसं नाही ना या टोकन सिस्टम कॅश दिवन करचे 300 रुपये दिल्यार आमी डायरेक्ट टोकन दिताचे अनेक वर्षान कसं नाही म्हळ्यार पेटीएम करून तुम्ही टोकन घेव येता पेटीएम करतना आम्ही एंट्री करताची एंट्री करून डिटेल्स घेतात ते इथे म्हळ्यार आमकां पेटीएम रिकन्सायल करूंक मागीर सुलभ जाता म्हणून ताजे खातीर करतात
ते टोकनारी आमगेले डिटेल्स खंय प्रसाद दितासाची म्हूण सांगून आमी एक्सप्लेन करताची हांकां भक्तादींका मागीर डिटेल्स ते टोकना मागशी प्रिंट जावन आसा. कंप्लीट डिटेल्स ॲक्च्युली झूम केल्यार हांकां डिटेल्स दिसता सो तुमकां ते यूथ ऑफ GSB कॅमेरान तुमकां दाखयताची कडेरी तशीच हांगा मस्त जन बैसलेच आतां स्वल्प जन येवचे स्टार्ट जालेची ऑलरेडी आतां येवचे स्टार्ट जालेची सांजवाळा 5-6 गंट म्हणटा न्हू ऑलमोस्ट टॅबलो पुराची स्टार्ट जावचे मूव जावचे स्टार्ट जाता तशीच आतां आनीक मस्त खुशी विशय म्हळ्यार मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पुरा जनाले आमगे लागीं आतां कॅश आसना एका आमी ऑनलायन पेमेंटां करूं इश्ट पावताची सो पेटीएम आसा हांगा तुमी ते स्कॅन करून घेवन तुमी कॅश वय घेवेत तशी पेटीएम वय आसा ऑनलायन पेमेंट समेत करूं रजिस्ट्रेशन करूं आनी पुरा रूट्स आनी इन्फॉर्मेशन कंप्लिटली कसनय डावट ना अशी कन्फ्युजन ना अशी तुमकां हांगा गायडन्स मेळटा. थँक्यू. एक नमून मोड जाल्यार वातावरण प्लेझंट आसा तशी आमची कितें शाक वय करता देवाला निमून घेवचितलेची पावस येन अशी असो मस्त अधुरी जावन हे कार्यक्रम चलो म्हणून तशीच अशी नमून ह्या एक महोत्सव मस्त चंद रितीर जावका कसन जाता स्वाम्याक मेळका म्हणून आनी विंगविंगड गांवां दाखून आयल्याची काही दाखून आयलेली कोची दाखून आयली केदान आयलीची आज सकाळी आयलीची सो कशें आशिल्लें तुमगे प्रयाण पुरा आनी हे दिग्विजय महोत्सवा विशय हांगा पुरा येवन तुमी एडजस्ट जाता आसाची सकाळी वचून तान्नी पिवन आयलीची कशी हे प्रिपरेशन्स पुरा कशें दिसता तुमकां ऑर्गनायज सूपर नंबर 1 चांजाने ऑर्गनायज केलें त्यांनी बट आतां हांगाचे ते पोल्यूशन ना जाल्यार हांगाचे ते ट्रॅफिक हांगा उतले चांजाने केले का बेंगलोर तांकां काशी म्हणल्यार आमी चाय इतिगे आनी के लेकिन सांगून कोर काम हें सांगत हांवें मीन्स चांजाने केलें त्यांनी आतां फूड जाल्यार हांगा लॅक जायन केली अँड हांगाचे आतां आमी थर्ड टर्म तिन्नी पावटी तांगे येताय पुरा चातुर्मास सुपर जायन केलें त्यांनी. तुम्ही पूरा दिग्विजय महोत्सव वता की एक बेंगलोर काशी मठा पूरा होता है टिल 2000 तुकून अशी जी सगळे चतुर्मास आके देन आतां स्वाम्याल वसंतमास आके आमकां एक मंडळी आसा वेदव्यास मंडळी त्या मंडळी खातीर भजनेक येता आमी तशी सो ह्या पुरा अरेंजमेंट्स पळोवन ऑर्गनायझिंग पळोवन टोटली कसं दिसता छान झालं ऑर्गनायझेशन सूपर काय येना काय ತೊಂದ್ರೆ ना असो गंमत करायची स्वामेल प्रसाद घेऊन गेलो तुम्ही आरामेर खाण जेवण कोण वचका म्हणून आम्ही निमगून घेताची तशीच पुरा हे गंमत कोण गेलो तुम्ही खुशेरी हा एक मेमोरेबल इव्हेंट जावन गेलो तुम्ही घेऊन वचका म्हणून आम्ही म्हणून घेता. धन्यवाद. एंटर जल तशीची बँगलोरान तू एक तुमकां रजिस्ट्रेशन काउंटर मेळटा ते वचून गेलो तुम्ही रजिस्टर कोण टोकन घेवकात पुरा डिटेल्स तुम्ही निमगेले आता तशीच हांगा स्वामेले एक एनवेलप समेत आज ही रिलीज जालेला आसा मस्त चंद कोण गेनो एक एनवेलप रिलीज जालेला आसा हे सुकृतींद्र स्वामेले फोटो आसूचे हाजी बग्गे आमकां सांगता. नमस्कार हें कसं म्हणून सांगल्यार आमगेले सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठाना सगून आशिल्लें एक इनिशिएटीव हें आमगेले सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी अमृत महोत्सवा टायमाक इंडिया पोस्टा सगूनूच हें कवर पोस्टल कवर रिलीज केल्लें हें फर्स्ट डे कवर त्या हांगा प्रत्येक जनाक घेवचे आसले अवकाश दिताची हें लिमिटेड एडिशन कवर हें कितलेस ते मेळ्ळेले जन मस्त बागे केलेले म्हूण सांगया जाय जाल्यार. सो ऑलरेडी सांगला लिमिटेड एडिशन म्हणून गेलो सो जाल तितले पळयले व्हिडिओ पळयलेले हांगे येची तुमकां एक एनवेलप वय मेळटा तशी तुमकां शॉल जावका जाल्यार शॉल समेत घेवेता वॉलंटियर्स जावन घेवन हांगा काम करता आसा एकय उडगासा खातीर म्हूण घेवन घेवेता आमकां मठाक देवस्थाना पुरा वतना शॉल वय मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता तशी तुमी हांगा घेवेता. धन्यवाद. खंय आमी एक गांवां दाखून परगांवा वचका म्हळ्यार ना सोयरल घर अशें पुरो एक कोणाक एक गुर्तू ना जाल्यार सगळी कामच म्हूण आनी गांवां वतना आमी फर्स्ट आलोचन करचें ते राबचे एक वेवस्था कसं म्हणून एक दीस सकाळ वचून सांजवाळ येवचे जाल्यार वय आडना जे कसं पूण वेवस्था आसवाय म्हणून हे पुरा मना दवन घेवन ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಶಿ ಮಠ ಅಂತೂ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 2023 हे चलता अशें हे पुराची वेवस्था पळोवन घेता एकक डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करून घेवन आनी ताका लीड जावन घेवन सुमार जणांनी जबाबदारी घेतिल्ली आसा तशीच आमगेले बँगलोर काशी मठाचे वन ऑफ द वॉलंटियर्स अरविंद आमगेलो वाटता आसा सो ह्या पुरा वेवस्था विंगड गांवतुल्यान येतले पुराची कशी वेवस्था सो हाची वेवस्था कशी केला म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी एक 2 कॉन्टॅक्ट नंबर केला मिगेल आनी विघ्नेश कामत मिगेल आनी एक पार्टनर्स सो कोणेय असल्या फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ ऑफ जेजी मुखांतर आमी नंबर शेअर केला
सो त्या नंबर शेअर जाले मागीर आमकां पुरा फोन येवन आमी त्या लिस्ट केला कोण कोण खंयच डिपार्टमेंट खंय खंयच गांव वाचून येताली म्हणून. सो ते आमी बायफकेट करून कोणा हॉटेल जावका की कोणा कल्याण मंडप जावकी तशी बायफकेट करून आमी हॉटेला जनाक सेपरेट या कोण एक नियर बाय 4-5 हॉटेल काडला तांकां थंय वेवस्था करून आनी वरले जनाक कल्याण मंडप हांगा 3 कल्याण मंडप काडला, एक चित्रापूर मठ आनी एक हव्यका आनी एक बडगनाड भवन मुगाला थंय वेवस्था केला. आनी येवचे वत्तल जना पुरा जावक असल्यार बस वेवस्था की नाजाल्यार टी की त्या पुरा वेवस्था करून पिकअप एंड ड्रॉप वेवस्था जाता आसा. तशीच यात कितली जण ऑलरेडी रेजिस्टर केला आणि कितली जण काल येयलीची पैरी तशी कसं कितली जण. सो आतां हॉटेल अकोमोडेशन आमी काडल्यार सुमार एक 660 सुगून ऑलमोस्ट 700 चेंज हॉटेल अकोमोडेशन वय ऑलमोस्ट 1000 हॉटेल आमी काडल्यार एक ग्रँड मेरिडियन, एक हव्यका समाज, त्या ना असल्यार एक स्वाती सम्राट. सो त्या पुरा टोटली सोल्ड आउट आसात. आनी हाजे बडगनाडू आनी कल्याण मंडप काडल्यार थंय सुमार आमी एक बडगनाडून 200 हंतुळ आनी चित्रापूर मठा एक 200 मागीर हांगा कॅनरा युनियन तशी हव्यकांतू 100 करून थंय एक 500 अशी हंतुळ घालिल्लो. ऑलमोस्ट लगी 1000 जण लगी पुराची व्यवस्था केलेलं असं एक 700 अराउंड 1300 जन व्यवस्था 1000 to 1300 म्हळ्यार 1500 हांगा ते पुरा मस्त जनाक पुराची कोणेय येताची हे विशेष कार्यक्रमांत भागी जावका म्हणून सांगिल्यांक पुराची विंगड गांवतल्या येतल्यांका आमी पुरा व्यवस्था केलेलं आसा. आनी एक वेळा गुरुला आशीर्वाद घेवन घेवन तशीच तांगेले मार्गदर्शनार हें काम चलता आसा. धन्यवाद. आमी आजी काशीमठा खंयचेय मूल्य गेल्यार वे आमकां कसन की एक उलोवचें आसता कसन की एक सांगचें आसता. ब्रह्मदेवान 4 वेद सृश्टी केलेले आमकां गोत आसा. संगीत नृत्य हे पुरा तुमी आयकताची त्या वेद दाखून एक्स्ट्रॅक्ट केलेले म्हणून न्हू सुमार काणी पुरा आसा ताजे विशय पुरा आमी कोण अशें पुरो नातल्यार मुखार वे तुमी कळोव येता. तशीच हे वेदांत आमगेल वे ऑफ लायफ ते एक आमकां मॅन्युअल आसलें म्हण की म्हणून हे मनान तवंगेन सुकृती इंद्र स्वामीन सुमार 1971 हे एक विशेष जाल्लेलें रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांगा स्थापीत केलेलें आसा. सुकृती इंद्र ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हण घेवन हे कोचीन तो बेसिकली आसूचे हांगा मस्त ऑलमोस्ट एक 15 स्कॉलर्स हे वेदांत हाजे बगे रिसर्च कोन्न घेवन आमगेल जनाक एक कोण कोण नॉलेज सीख कोण येताची तांकां पुरा जनाक वय सहाय जावका म्हण घेवन मस्त पुरा प्रॉफाउंड मस्त डीप आशिल्लो किलो नॉलेज आमगेले लायफांत इनकल्केट करची तसले असल पुरा विशय कशी इजी जावन अर्थ कोण घेता आनी कशी ते आमी अळवडसून घेता म्हण घेवन ह्या पुस्तकांत पुरा बरयला. फर्स्ट ऑफ ऑल पुरा तुमकां दाखोवका म्हण जाल्यार हॅपी लायफ हांगा सुकृती इंद्र स्वामीन सांगिल्लें एक पॉयंटच डेली एक वाजिल्यार वय कसन की एक ज्ञान आमी घेतील एक खुशी मिगेलो टासा आनी प्रतिदीस हांव वाजिता. तशी सुमार नमुने बुक्स आसा हांगा. संस्कृतांत आशिल्ले श्लोक हे त्या पुराची इंग्लिशात ट्रान्सलेट केलेलं आसा, किलो हिंदींत आसाची तशीच किलो मराठींत वय समेत आसाची. सो हाजी बाकी पुरा उलोवया हांगा सगळे टीम आसा. GSP मेळा समेत तुमी हांगा पुरा हे बुक स्टॉल आनी दवन घेतिल्लो आसा. 1971 एस्टॅब्लिश केलेले सुकृती इंद्र स्वामीन हे स्टार्ट केलेले वेदांत हे सगळे विचार हे आज हांगा येवचे कारण आनी हे स्टार्ट जावचे कारण हाजी बाकी तुमी कळयता. ये इन्स्टिट्यूट आमगेले परमपूजनीय सुधींद्र स्वाम्यान ये इन्स्टिट्यूट आमगेले परमपूजनीय सुधींद्र स्वाम्यान तांगेले गुरू नंवारी सुकृतींद्र स्वाम्यान नंवारी स्थापन केलें. आद्याक हें गोश्रीपुरांत कोचिनांत आशिल्लें. 1971 हें उद्घाटन जाल्लें. तें जावन 89 कर्णकोड म्हणून एक जग आसा एर्नाकुळांत कर्णकोड थंय होमियो डॉक्टर SN पडियार म्हणून ते डॉक्टर मामान दिलेले जाग्यार ते शिफ्ट केलें. तें हांगा आतां व्हड एक इन्स्टिट्यूट आमगेलें थंय एक 17,000 एक बुक्स आसा. मॅनस्क्रिप्ट लायब्ररी आसा. सायन्स क्लास चलता आसा. विंगड हांगा एक 13 PhD थंय साकून ते रिसर्च सेंटर संस्कृत गवेषण केंद्र रिकॉग्नाइज्ड बाय गांधी युनिवर्सिटी एंड केरला युनिवर्सिटी ते रिकॉग्निशन आसा. एक 13 PhD थंय साकून प्रोड्यूस केले आसा आमी. थंय मात्र न्ही एक 89 बुक्स आतां आमी पब्लीश केले आसा. 89 बुक्स पब्लीश केले आसा. मागीर UGC अंगीकार आशिल्ले हे आमगे सुकृती इंद्र जर्नल हाफ इयरली जर्नल पब्लीश करताय. तशी सण कामां आमी मुखार वताय. सगळ्यांनी ग्रोथ आमकां
तुम्ही सांगले त्यार स्कॉलर्स असायची 13 to 15 स्कॉलर्स असायची मग हे टॉपिक्स पुरो कोण चूज करतात त्यांनी हे रिसर्च केलेले टॉपिक्स की कसे हांगा आमगेले एक फॅकल्टी आसा तांतू फॅकल्टी आसा तांतू 5 स्कॉलर्स आसा तांतू दोगते कितें हांगा ना सोरून गेली 13 PhD प्रोड्यूस केले आसा आतां वेदांता विशयान तूं शास्त्र संस्कृत शास्त्र वेदांत न्याय साहित्य तांतू एक टॉपिकान तशी 13 PhD प्रोड्यूस केले आसा आमगेले सुकृती इन्स्टिट्यूट आसून तातूंत एक PhD मेगेली PhD दा मेगेली बायलेली PhD अशी आमकां ज्ञान जोका म्हण जाल्यार कई जाल्यार मेळटा म्हणजे हेंच कारण लास्ट टायम हांवें बुके घेतिल्ले इकॉलॉजिकल अवेरनेस इन द वेदास एंड इट्स रिलेवेंस टुडे म्हणून असल मस्त पुरा लायक बुक्स हांगा आसा मठ आयल्यारी ज्ञान वृद्धी कोचेक वय तुमकां हांगा एक ऑप्शन आसा काउंटर आसा धन्यवाद बेंगलोर काशीमठ दिग्विजय महोत्सव म्हापशी मस्त पुरा पूज जाता आनी पुरा आयकत आसा तशीच सगळे एक टीम हांगा एर्णाकुलम दाखून आयला एक वेळा स्वामेल उडगास करताची हरी गुरु जय जय हरिगुरु पार्थसारथी की जय सक्तांगे नमस्कारो हंगा आमगे लोट्टू आजस एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान मनी GSB विकास परिषद तंगेले मेंबर्स ऐलियांची आमगेले एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान ट्रस्टी श्री नवीन कामत मामू आमगे लोटस नंदलाल शनै माम GSB विकास परिषद राजेश प्रभू मामू सग आमगे लोटसची आयची दिग्विजय महोत्सवाची पावल्याची तशीच इतली जणांक पळय आमकां एक मेळची तसल एक भाग्य बेंगलोर काशीमठांतू तशीच नवीन कुमार आमगेले ट्रस्टी म्हणून सांगलीची कशी चलता असं दिग्विजय महोत्सवाचे प्रिपरेशन पळोवन कसं मस्त संतोष देवसाजी साम्याल दिग्विजयाक भाग्यमच्या आमकां म्हणलेले मस्त भाग्य कोरका आज हांगा एम भाऊक भाग्य जाल्ले बेक देवालेकी स्वाम्यालेकी मस्त आभार प्रकट करताय तशेंच हांगा च्याक वेवस्था केल्या त्या सगळं पळोवन आमकां लगीच आमगे नेक्स्ट क्रोधी नाम संवत्सरा वसंतोत्सव स्वाम्यान आमकां अनुवाद करून दिल्या हांगा अशीच शंकर उपकारी कोरका म्हणला आशा आमी पंपताय देव स्वामी ते बेग अनुवाद दिव म्हूण प्रार्थना करून दोन उत्तर बेदा तुम्ही कितली जण आयले आम्ही एक 20-25 जण आसाय गेले एक 10-15 वर्ष जानो एर्नाकुलमान तो GSB विकास परिषद म्हणून एक संघटना जाल्या ताचे एक प्रवर्तनान चांग एक भारी चंदायेन सगळं चतुर्मासाके आमगे विजयन पंपतसय आता हांगा जनप्रज्ञ चौकूचे महासंप्रभा तो येन पावला तो कोड संतोष हे वैभवान चौकाता आणखी मुखारी आमगेले वसंतोत्सवाक 2024 आम चौकोचे क्रोधी नाम संवत्सर वसंतोत्सवाक तुम्ही सगळ्यांनी येन पावका म्हणून एकले ये बेलेरी तुमच्याकडे प्रार्थना करताय नमस्कार कसं कार्यक्रम काही चलयतात पासून आमगेले प्रोग्रामाक एप्रिल 4 स्वामी येन पावताय मे 24 पर्यंत वसंतोत्सव प्रोग्राम आसा ताजे मध्ये आमगेले स्वाम्याल प्रोग्रामा नंतर ना एक आमगेले चतुर्मासा वसंतोत्सव बागुदानो एक सप्ताह चमकता मागीर एक सीताराम कल्याणोत्सव चमकता थोडे मागीर एक कल्याण देवा कल्याणोत्सव चमकता मागीर एक 4-5 होम असं स्वाम्यान सगळे होम असताय ते सगळं चांग बंगीन चौकोका म्हणटा देवस कमिटीन तीर्मान केल्या सर्वांकडे धन्यवाद वैशी एर्णाकुलम दखून विंगड कड़े दखून आमकां पुराची हांगा दिग्विजय महोत्सवाक आयलेचे पुरा जनाक पळय धन्यवाद तुम्ही पुरा खुशारी गम्मत येरे कार्यक्रम चलोवसून स्वामी सतगुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की वेदव्यास बादरायण गोविंदा दिग्विजय महोत्सव अद्धूरी जावन चलताची एक व्हडली महोत्सवाची सुमार पुरा प्रिपरेशन चलता आसा वॉलंटियर्स रात्री फाल्ले म्हूण आनी पुराची काउंट करन अशी पुरा कसा व्यवस्था जेवका पुरा लायक जावन जेवका म्हूण काम करता आसाची तशीच आतां उदका बॉटल्स पुराची रजत भवनांत वय खंयचे कारणाक वय उदक म्हणची मस्त मुख्य जालेले कितले ताणी कसले सुस्ती कसले जाल्यार वय उदक मुख्य खंयी खंयचे विशयार वय खंयचे कारणाक वय हें उणी जेवचें न्हय म्हणून हाची व्यवस्था जाता आसा तशीच खाण जेवणाचे कितले वेळा चमकल्यार वय स्वामेल टॅबलो स्टार्ट जावते रजत भवनांत तुमकां खाण जेवण पुरा व्यवस्था केलेलो आसा आनी हांगा मठ आयलेल्यांक
एक वेलकम ड्रिंकची एक सण स्वल्प ज्यूस वय दिवन उदक पुरा व्यवस्था केलेलं आसा तशीच आनी सुमार जनां पुरा आमी उलोवसूचे आसा मस्त जन विंगविंगड गांवां दोकून आनी विंगविंगड लायफा साधन केलेले जन पुरा स्वामीला प्रसाद घेवचे येता सची तांकां पुरा उलोवसुया यूथ ऑफ GSP मुखांतर आमी दिग्विजय महोत्सवाचे हे विशेष कार्यक्रम कवर करता सची हांव निकिता केळकर. पार्थ सारथी उडगास काणू आज ही दिग्विजय महोत्सव अंत मस्त जन सारथी असाची मठा दकुनु रजत भवन कापून हाडूक तशीची आमगे 13th क्रॉसान कई स्वामी प्रसाद दिता सची तई पुरा प्राय जालें मस्त चमकून येवचे जायना म्हणलें पुराची आपूण हाडता सची तशीची आमगेले सारथी नंबर 1 आता तुमगेलें नांव शरद कुमार किणी. सो कितली राउंड्स जाले सकाळ दकुन आता एक 25-30 राउंड जाले. होय ओके कशी दिसता आमगेले बेंगळूरांत चातुर्मास जावचे आमगेले भाग्य म्हण आमी लेगचे तशें आमी फ्री सर्वीस आज म्हळ्यार आमगेले सेवा म्हण करता तितलेंचे आनी कसं तितले आमगेल सेवा म्हूण घेवन करता अशें तशी कीण माम आमगेलो आस आनी इतली जनां पुरा पळयता तशें येदोळ ते कितले जनाक तुमी रजत भवनाक कापून हाडले कितली तरकारी कितले कटार कितली पुरा कसं कसं हाणगेन हांगा तुमी डिलिव्हर केलं सुमार पुरा काम जाला आज आनके दत्तास आनके कोरका आमी पुरा दावच पासून हांव आसका म्हूण लेखला चंद्री तरी जाला तेंचे आमगे खुशी तितल्यांची बेंगलोरा जावचे आमकां मस्त भाग्य म्हणून लेखतात आनी 10 वर्सां एक पटी मेळचे आमकां हें चान्स त्या निमित्त आमी सहकार पुरे जाण सहकार कोरका बेंगलोरचे म्हणून हांव हें तुमगेले तर्फेन पुरा जाणांक मागतास. तशीची मस्त जन कितले काम असो कसं नाही असो आईची दीस आमगे मठाकच आम्ही सीमित कोण दवरला म्हणून घेऊन त्याची खातीर सेव करता आयल्याची धन्यवाद. थँक्यू. दिग्विजय महोत्सव चलता आसा आमी काशी मठा दाखोवन वता रजत भवन आयल्याची तशीच गांवां पुरा चढतेची पळयलें तोंड हांगा पळयलें म्हण की आसना म्हण तुमी लेखू पुरो आमी मंजेश्वर देवस्थाना दाखोवन आयलेले आमगेले गणपत पै माम आसा ह्या देवस्थानाचे प्रेसिडेंट जावन आसाची 8 पेंटे देवस्थान म्हणून घेवन आमी सांगताची मोगारी आनी मंजेश्वर देवस्थानांत कसने नाग संबंध पाविले कसने आमगे दोष असले परिहार करचे तसले एक तीर्थ क्षेत्र म्हणजे एक महत्व जाल्लें स्थान आसा तशी मंजेश्वर अनंतेश्वर लुडगास करताची आज गणपत पैमाम आमगेलो आसाची केदार आयलीची तुमी पुरा आम्ही सकाळी पावले कशी दिसता आसा हे दिग्विजय महोत्सव बँगलोर काशी मठान तो इतली पुरा असले कॉस्मोपॉलिटन सिटीन तो ऑर्गनायज करता अशें पुरा पळयल्यार तुमकां सांग दिसता हांगाचे अरेंजमेंट्स पळयतना बारी खुशी जाता एकदम लायक रितीर त्यांनी ऑर्गनायज केला एक सुमार दिवस पुढे धरूनच त्यांनी प्रत्येक जनाक कम्युनिकेट केला आयल्यार कशी त्यांनी रजिस्टर करका कशी टोकन घेवका खंय रावचे व्यवस्था कसन फुड्डा व्यवस्था म्हणून पुरा एक वेल प्लॅन्ड व्यवस्था केलेला आसा ते पळयतना बारी खुशी जाता प्रत्येकान अशींची केलें म्हणजे आयिल्ल्या जनाक बारी सुलभ जाता असं म्हणून आज मंजेश्वर देवस्थाना देखून आमी कमिटी धरून हांव आयला आमगेले ट्रस्टी जावन आशिल्ले प्रशांत हेगडे आयला तशी ट्रेजररान एक प्रशांत पै सयत आयले ती आमकां एक व्हड एक सौभाग्य स्वाम्याले एक दिग्विजय महोत्सवान तूं पार्टिसिपेट करून स्वाम्याले एक आशीर्वाद घेवचे एक बारी संतोष बट मेन कसं म्हळ्यार हांगाची वेवस्था पळयतना हांगाची कमिटीच्यान बारी एक चांग अरेंजमेंट्स केला म्हणून सांगचे बारी संतोष जाता असं. तुम्ही कसं नाही सांगता बाय मामा ना करेक्ट आमी तिल दूर दुखून आयल्याक आमकां हांगा मेळची हॉस्पिटॅलिटी कसले कंपॅरिजन ना भारी चांग वेवस्था कमिटीच्या हांकां मस्त थँक्स असल एक वेवस्थे करून असल हॉट सिटीन तूं इतली हॉट म्हटारी येवची क्राऊड कंट्रोल करचे पुरा पळयल्यार इट्स ए ग्रेट एफर्ट बाय एंटायर कमिटी. तशीच मंजेश्वर देवस्थानाचे आमी प्रेसिडेंट उलयसिले ट्रस्टी पळय उलयसिले तशीच उरला लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानाचे ट्रस्टी जावन आशिल्ले सुदर्शन माम आमगेलो आसाची तुमकां कशी दिसता आसा ह्या पुराची हे इतले जाणांक मेळची आशिल्ले एक प्रोग्रामा भितर ते ऑर्गनायज करचे म्हळ्यार तितले सुलभ ना ताका कितलीकी जेन्ना हाजी मागशी येवन कितलीकी दीस ताकून हें पुरो कोरका जाता जाल्यार फॅन्टॅस्टीक अरेंजमेंट केला खंय कसलेय तोंदरे ना तशी आईल ज्ञाना जावं कसलेय एक तांतू कसलेय एक तोंदरे ना तशी ते ऑर्गनायज केला हांकां हे ऑर्गनायज केल्या कमिटीक आमी धन्यवाद दिवंक जाता दितर आसाची हय धन्यवाद आमी बँगलोरांत येवन कितले वर्स जावन अशें पुरो सेटल जावन जाल्यार आमगेल मूल आमगेल पुराची गांवां दाखून आयलेले सो हांगा पुरा आमगेले गांवाची अशी जनां पुरा पळयता आसतना मस्त खुशी जाता आसा तशीच आमगेल कर्नाटकान अशी विंगड स्टेट्सा दाखून देशा दाखून आमचे गेलेले आनी विंगड बरे बांधव समेत हांगा येता आसाची तुमी पुरा उलोवचें मेळ्ळेलें धन्यवाद.
दिग्विजय महोत्सव चलतासा आम्ही हांगा रजत भवनांत आसाची तशीची विंगविंगड गांवां दाखून सुमार देवस्थानाचे ट्रस्टी मॅनेजिंग ट्रस्टी एशपूर आमी मेळटा आसतना आत्ताच रिसंटली आमगेले शारदा महोत्सव समेत जाल्ले देवीक एक वेळा पळयल्यार कोणाची विसरू जायना तसले देवस्थानांत एक देवी दवन घेवन शारदा महोत्सव पुरा अधुरी जावन केलेलो आसा तशीची वेंकटरमण देवस्थान कोडयाला हाजे मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्ले अडिगे बालकृष्ण शणै माम आनी तशीची साहुकार एम किरण पै ट्रस्टी जावन आसाची आनी दोग जणय आमगेलो आसाची तुमकां हांग मेळणू पळोवन खुशी जाता आसा तशीच बँगलोर काशीमठ दिग्विजय महोत्सव ऑलमोस्ट 10 वर्स नंतर हे चलता अशें हे पुरा अरेंजमेंट्स पळयले उपरांत तुमकां कसन दिसता शणै माम ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ಇತ್ಯ GSP ತನ್ನಿ ಸಗಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಜನ ಗಡ್ಕಡ್ ಪಾವೈತಾ ಸಜಿ ತಂಕ ತಂಗೆಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ತಂಕ ಧನ್ಯವಾದ ದಿತ್ತ लास्ट इयर आमगेले चातुर्मास चंद जावन जाल्ले प्रति एकल्यांक आमी आमकां जाल्ले तितले मट्टाक चंद कोण सक्कड कार्यक्रम जाल्ला तेच प्रकार हांगा बेंगलोर काशी मठांतू चातुर्मास 5 महिने मट्टाक भारी चंद जावन जाल्ले आमी 2-3 फंक्शनाक आमी अटेंड जाल्ल्यांची अशींची आज ही दिग्विजय महोत्सव हांगा गांव परगांव कोण मस्त जन आयल्यांची ಸ್ವಲ್ಪ जागे अडचण जाल्यार तांणी इंगड जाग्यार मस्त व्यवस्था केला तांकां तांचे चातुर्मास व्यवस्थापक समितीक आमी धन्यवाद दिताची आनी स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आसा हे कार्यक्रम म्हळ्यार सगळे मठांत म्हळ्यार सगळे देशांत आशिल्ले परदेशांत आशिल्ले सकट जनाले कार्यक्रम तेज्या चंद रितीर कोरका म्हळ्यार एक व्हड जबाबदारी असल कार्यक्रम आसता जाल्यार ही हांगाच्या व्यवस्थापक समितीन लायक व्यवस्था केला तांकां धन्यवाद दिता आनी लायक सांजे जावचे कार्यक्रम चंद जावन जावो म्हणून देवाले प्रार्थना करता पूर्ण नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे कमिटी हांग चातुर्मास कमिटी हांग पूर्णाक धन्यवाद दिवचे इच्छा पावता इता म्हणारी मंगळूर जाला चिके आम कष्ट म्हणा मा चिके एक करेत या बेंगलोर जावन येद्दोड गांवाक इकले एक अरेंजमेंट करची म्हणारी ग्रेट म्हूण म्हणटा इक जनाक हांगा अरेंजमेंट की सकाळीं हांव पळयता हांव सकाळीं येयला ते बग्गी पळय सकाळीं तो पकडता कडेन मिगेल्या कडेक 100-200 पर्यंत जाना थंय तो हांगा हाडची की व्हरची की त्या पुरो एक व्हडले एक सेव आसा एक तशें हांव पुरो जनाक धन्यवाद दिवचे इच्छा पावता थँक्यू तशीच कसने कार्यक्रम चल्ल्यार वेंकटरमण देवस्थानांत आनी दोग जन आधार स्तंभ आनी की किलो जन आसाची तांणी आयलेच की हांगा मठाक ट्रस्टी जगन्नाथ कामात आयला 2 जन ट्रस्टी देवस्थान आसाची सवणे पुरा जनान सवणे येवचे जायना तशें सो तुमी इतली मोगार येवन घेवन हे पुरा कार्यक्रम विटनेस करता आसाची सो कितले आमी कसने ऑर्गनायज केल्यार अनेकलेन ते एफर्ट घालची पळोवन घेवन अप्रिशिएट करची एक खुशी विशय आनी बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती आनी पुरा वॉलंटियर सरपंच जावन यूथ ऑफ GSP दिग्विजय महोत्सव वेळार हांव तुमकां धन्यवाद सांगता सो थँक्यू चातुर्मास कमिटीचे ट्रेजरर जावन आशिल्ले रविशंकर प्रभमाम आमगेलो आसा कसने कार्यक्रम चल्ल्यार समेत एक मलगड एकली राबून घेवन उस्तुवारी पळोवन घेवका म्हूण सांगची एक उतर आसा तशीच तुमी आमकां त्या एक मलगडे स्थान घेवन घेवन कशी कसं चलका सुपरवायज करताची त्या एक चंद स्माईल दोन घेवन खुशेरी मोगारी तुमकां हांगा पळोवचें खुशी जाता तशीच दिग्विजय महोत्सव 10 वर्सां नंतर जावचे 10 वर्स फुडें ऑलमोस्ट नोव्हेंबर म्हयन्यांतूच जालेले तेदनवय तुमी हांगा आशिल्लीची तेदनचेक वय आताक वय कसं डिफरन्स पळयता आसा सर्वांक नमस्कार हांव रविशंकर प्रभू पूर्ण जाणांक ಗೊತ್ತಲ್ಲ म्हणके आज दिग्विजय महोत्सव सोंब्यालो चातुर्मास दिग्विजय 2023 हांगा मस्त संख्यार पुरो गांवां दाखोवन परगांवां दाखोवन पुरो मस्त लोक आयला ताका जावका जाल्यार रातच्या विलावारकी खाड जेवणा विलावारकी पुरो चंद्रितीर केलां त्या पूर्ण जाणां हांगा पळयता आसा तुमी कितले लोक येता आसा वता आसा खाड जेवण कंटिन्यूअस चाल आसा आयल जाणां पूर्ण जाणां सोम्या लागीं रथार बशिल्ल्यान सोम्यांनी दंड घेवन बशिल्ले तेन्ना सोम्या लागी पलमंत्र अशें घेवन चमकादारी मुखारसून भारी चांग जाता म्हळ्यार उत्तर आमी आयकलें मलगाड्यान सांगलां सोम्यांनी एक वळा सांगलो अशें विशय तसो वचून आयल पूर्ण जाणांक हो कार्यक्रम चंद जावन चलता तशी तुमी पुरो आमकां सहकार करता म्हणून हांव पुरो जनांनी म्हणून घेता नमस्कार तशीच हांगा कसं व्यवस्थित चल्लेलं आसा खाणाचे अशें पुरो आज मुख्यजन प्रसाद घेवचे ते प्रसाद घेवचे का म्हणून विंगविंगड गांवां दाखोवन स्टेट्सां दाखोवन पुरो आयल्याची कसं व्यवस्था केला ताका आमी पुरो मस्त कडेन फूड कावंटर केलें खाण जेवणाक आनीक 2-3 कडेन सोम्या लागीं रथार वचून प्रसाद घेवचें अरेंजमेंट केलां कळना हें पुरो आमी ऑलरेडी वॉट्सॅपार घालना तुमी पळोवन आसच्या पुरो म्हण लागता ती चंद रितीर तुमी भाग वचून कसलेच गडबडी नासतना पुरो जाणां प्रसाद मेळटा चंद रितीर हांव पुरो कार्यक्रम तुमी आमकां कोऑपरेट करता म्हणून आमी निमगून घेतात मिगेल क्वेश्चनाक तुम्ही आन्सर करनी आशिल्ले 10 वर्स फुडले चातुर्मास हे दिग्विजय महोत्सवाक वय आताक वय डिफरन्स कसो
त्यात आतां मस्त डिफरन्स लास्ट टायमा पयशे काय 4 वंटा लोक जाला हांगाची कित्याक म्हण फस्ट ऑफ ऑल कसं म्हळ्यार आमगेलो मोटू व्हड जाला ज्यानय चड जाला ते कसल रीत पार्थ सर ते प्रतिश्ठा केला पुनर्प्रतिश्ठा केला मूर्ती कसं म्हणून कळना सो आम्हाला सांग प्रकार तेच एक कारण असते पुरो हांगा मस्त संख्येन लोक आयला मस्त जाणां खाण जेवणा अरेंजमेंट कळला हांवें त्यातले काय पुढे 3-4 लोक जाला आज काय पुढे 10,000 वयर जाता लोक हे आमगेलें एक्सपेक्टेशन तकतकीत जावपाक जाल्यार पुरो नमुने वेवस्था केल्या आमी पुरो जाणां ताजे सदुपयोग करून घेवन हे चंद्रिती जावका म्हणून तुमी पुरो आमगेलो मेळ घेवन ह्या विशयात भागवहिसू का म्हणून आम्ही विनंती करतात तुमच्याकडे धन्यवाद जण जेवणा पुराची क्यू रबलेची पुरा प्लेट घेवन सीत सारू कसं कसं पुरा फोडी पुरा खाता तोंडा उदयता तितली जल्लर वेई कसं नाही असो मिगेल जबाबदारी हांव कंप्लीट करता म्हणून सगळे सकाळ दाखोवन वय नईशी हाजी खातीर मस्त दीस दाखोवन मस्त मैन दाखोवन पुरो प्रिपरेशन करता तशीच आतां हांगा सुमार जाण हांगा बैशिल्ले आसा शानबाग मामासाची माई तशी शांतराम मामास हे पुराची रजिस्ट्रेशन काउंटर कसं उपयोग कोण हांगा वेता कसं नाही कितें सांगेत ಸಾಮಾನ್ಯ 2023 हे दिग्विजयोत्सव वेळावर समाज बांधवाक फलमंत्राक्षत घेवची व्यवस्था करची खातीर रिजिस्ट्रेशन घेतला ते टोकन घेता ती टोकन घेवन स्वाम्याले दिग्विजयोत्सव वता आसतना तांणी फलमंत्राक्षत घेवचे त्या जागेर आमी पळयरू आनी ताका समजावलेले फल वस्तू पुरो तांचे दवरून तांकां फलमंत्राक्षत घेवची व्यवस्था करता आसा ती ते चंदायरी कोरका म्हणून प्लॅनिंग केला टोकन घेवन प्रति एक फॅमिलीचेन तांणी प्रसाद घेवन मंत्राक्षत घेवन आशिर्वाद घेवन मुखार सुका म्हणून आमी विनंती करता आसा ती येत दोळतानाक आमगेलें प्लॅनिंग एग्जिक्युशन चंदायर जाला आनी मुखारचे वरें प्लॅनिंग एग्जिक्युशन चंदायर जावका म्हणून देवाले मागतात आज ऑलमोस्ट 10,000 वयर जनाक आमी एक्सपेक्ट करता सची म्हणून आसा ते आमी आमगेल खाण जेवणाक लेखिल्ले एक 8 days देखून 3,000 जाता म्हणून 6-6.5 ते गेलीची जेवण म्हळ्यार आमी तितले एक्सपेक्ट करनी जाल्यार देवल दयेन खाण जेवणाक खंय उणी जाय न्ही तितली लायक जावन अरेंजमेंट्स जालेले आज तशीची कितली जनाक एक्सपेक्ट करता सची आनी हांगा येवन कितली जण रजिस्टर केल्लीची मंत्राक्षत घेवचेक आमगेले एक अरावंड 3,000 फॅमिली रजिस्ट्रेशन केला जाल्यार जेवन एक्सपेक्टेशन अबोव 6,000 or 7,000 येवचे पुरो ती येता आसा ते जेवन चंदायर वेवस्था जाता आसा देवान दये निमित्ते आनी स्वाम्याल्या आशिर्वादा निमित्ते आमकां चंदायर जाता म्हणून एक एक्सपेक्टेशन आसा धन्यवाद काशीमठांत स्वाम्यान आशीत असेल तितली दीस वय चातुर्मास कसन बँगलोर काशीमठ चलता आसा वसरे म्हूण सांगितले तेन्ना नंदबाळण्णा म्हूण घेवन आमी मोगाळ सांगताची बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समितीचे सदस्य जावन आसाची सगळे कई कंची लयना खाण जेवण कई वचका कंची टायमार वचका कसं कंप्लीटली अरेंजमेंट पळोवन घेवची तांनीची मठांत जाल्यार वय तशीची आजय समेत आज दिग्विजय महोत्सव हांगा चलता आसा रजत भवनांत खाण जेवणा व्यवस्था केला तुम्ही खाण जेवण केलं की नाल की जाल्यार आयलेल कोणाके समेत खाण जेवणाची तंद्री जाय नशी पोटभर खावन तोंडांत एक स्माईल दिवन घेवन वचका म्हणून घेवन निमून घेताची हे एक उद्देश कार्यक्रम चलता आसा तशीच नंदबाळण्णा आतां रजत भवन काशीमठ आमकां थंय सुमार पुरा स्पेस आसा जाल्यार इतली जण येता आसाची म्हणून सांगतना रजत भवन कसले तुमी पिक केलें आमी रजत भवन फिक्स केलें कसल्याक म्हळ्यार आमी 93 चातुर्मासा वेळार पळयला 93 चातुर्मासा वेळार आमी लागीं जाग घेवन आमी 5,000 जाणां एक्सपेक्ट करून हें केलेलें आमगेल्या काशीमठांत 3,000 जाणां पयशी चड जाणांक आमी अरेंज करूंक कश्ट जाता म्हळ्यार उद्देशारी स्वाम्यान आमकां दिग्विजय डेट दिली आसतना आमी आमकां मठा सुत्तशील जाग पुराय पळयलो लास्टार रजत भवन आमी आयल्यार हें हॉल बूक जावन आशिल्लें मागीर आमगेलो राघवेंद्र बाळिगान ते अश्वथ नारायणाला उलोवन हांगा आशिल्ले प्रोग्राम ते कॅन्सल करून ते आमकां रजत भवन आमकां घेवन दिले तर आमी ताका अश्वथ नारायणाक कृतज्ञ सल्लिसिताची ते म्हळ्यार आमकां येदो व्हड हॉल नासल्यार आमकां मॅनेज करूं बारीक कश्ट जाता हाजी सगळ्या प्रकार 8-10,000 जाणां येताची म्हण एक्सपेक्टेशन आसा त्या एक्सपेक्टेशनाक तक्कशील जाग जावंक जाता ताजे खातीर आमी रजत भवनांत सकाळ दवरून रात्री थंय जेवणा वेवस्था हांगा केलेली संजेच्या स्वाम्याल्या दिग्विजय रथा मध्येंतू गव्हर्मेंट स्कुलांतू आमी ताजी अरेंजमेंट थंय विंगड केल्या हांगा रजत भवनांत सकाळीं फळार अरेंजमेंट केला 1 गंटा सेकेंड राउंड विंगड फळार केला आतां दनपारां जेवणाचें सूर केला आमी आतां
म्हणजे एक कार्यक्रम म्हणून सांगता ನಮ್ಮ घरा चलच असलारी एक प्रसाद विषय आणि पुरा जाल्लारी आणि एक खाण अन्नपूर्णे त्या घरकडे आशिर्तदना 4 जण दिल्लतदना आमक केन्ना उणी जायना म्हणजे एक नंबिक तशी एक महत्तर कार्य तुम्ही करता सची आयलाल पुरा जनाक पय पॉट बोन घेऊन पेटोका तांका खुशी दिवका म्हण घेनो तशी इतली पुरा अरेंजमेंट्स तुम्ही चलता पुरा जन व्हॉलंटियर्स वॉकी टॉकी दोन घेनो काही कस कसन उणी जला चढून जला कसन जाऊ का त्या पुराची पुरा कसने ತೊಂದ್ರೆ जायनाशी पळायता सची हंगा येतले रजत भवना खाण जेवणाचे किंवा विषय असे पुरो आणि हांग टोकन घेवचे असे पुरो हाजी विषय कसं सांगता आम्ही म्हळ्यार दिग्विजय स्वाम्यान डेट डिक्लेअर केली असताना आम्ही कोर कमिटी कोरनो आम्ही विंगड डिपार्टमेंट केले फस्टाक पोलीस पब्लीक रिलेशन म्हणून एकल्याक कोऑर्डिनेट करू सांगले मागीर किचनाक एकल्या दिले टॅबलो एकल्याक केले लॉजिस्टीक म्हणून एक केले तशें आमी विंगड आमी भितरी आमी ते करता आयलींची ते कोण आतां योग्य मनशां ते बसकाराका त्या रायट पर्सनाक रायट जाग्यार बसयल्यार आमगेलो कार्यक्रम सुलभ जाता आमी 91 हांव कासरगोड वसंत म्हावसा वेळार सक्रिय जावन काम केलेलें म्हाका 93 म्हाका भारी उपकार पडले तें पुरो एक्सपिरियन्स आतांच्या नव जनरेशनाक जिरडोवंक घेवन वतना आनीक उमेदीर करया म्हण दिसता ताणें एक्चुअली तन्नी करता म्हणून आशिल्लें बट तन्नी नाका आमी पुरो जाणां ಒಟ್ಟು कोरका म्हूण सांगून आमी ताका ಒಟ್ಟು सेरून नव जनरेशना ಒಟ್ಟು कोरून आमी ह्या दिग्विजयाची करता आसाची तशें एक डिपार्टमेंट आमी वयसून दिला टॅबलो एकलोच इन्चार्ज तो टॅबलो पळयता प्रसाद काउंटराक आमी 25 जणां टीम केला किचन रजत भवन 25 जणां टीम गव्हर्मेंट कॉलेज गव्हर्मेंट स्कुलारी थंय 30 जणां जेवणा टीम तशी विंगड वॉलंटियर्स जाल्यार आमी कितले युटिलायज करूं जाता आमी तितले आमी युटिलायज करूं प्रयत्न केला तेंगेले आमगेले रिसोर्सीस कसो आसा पळय ते कसो पुराय सोण अशी ते जनांक थंय घाल न्हू करेक्ट जनांक घाल न्हू ते आमी करता आसाची उमेदी आणि कमिटमेंट बद्दलची एक हॅट्स ऑफ म्हणून आम्ही सांगता आणि तशीच तुमगेले सपोर्ट केन्ना यशस्वी तरेन मस्त असल पुरा कार्यक्रम करत धन्यवाद नंद बालಣ್ಣ काशीमठ दिग्विजय महोत्सव चलता सो यूथ ऑफ GSB मुखांतर तुम्ही लाईव्ह जावन हे पुराच प्रिपरेशन्स पळयता आसाची आता दनपार जेवणा टायम जाल्ले पुरा कटारान तू पुराची जेवण रांदई आणि पुराच रेडी केलेलं आसा कसन आसा आजी मेनू नंद बालಣ್ಣ आजी दनपाराक जेवणाक एक फस्ट एक लोणचें मागीर एक मेणसिकाय केले मागीर आमची गेल्या प्रितीचे बिब्या उपकर केले तेजे तरी आमी एक जेनवऱ्याक अशी कडगी हाडून कडगे जेनवऱ्याक अशी केले तेजे नंतर एक सॉंग केला आमी पयलीं एक विशिश्ट प्रयत्न केलेले पंचरत्न रांदय म्हणून काजू बी बादाम कॅप्सिकम आनी बेबी कॉर्न घालून एक रांदय केलेली तें काणू सॉंगा मसाला घालून आमी एक विशिश्ट प्रयत्न केला कशें जाता पळया म्हूण सांगून तर त्या पंचरत्न रांदय मदलाक सॉंग म्हूण केला सगळी काजू बी घालून आनी दूध पाक केला तशी चपाती आसा पागीळ हाडून पागिळा फोडी केले इतले नमूने आयटम आसा ताजे वांगडा लास्टाक बिरडा कडी दवरले लास्टाक हें आयचे इतले मेन्यू दनपारचे जाल्यार संजेक मेन्यू विंगड आसता आता हांव बिंडा कड पिवचे रेडी जावन आसा मस्त म्हगे फेवरेट तशी मटन तूं चातुर्मास टायमार सुमार पुरा नवनवेची म्हळ्यार आमगेल जनरेशनाक हें मस्त आयकून अशें बगडे कसने रगडे बडे सारू असं सुमार पुरा एक्सपेरिमेंट केलेलं आसा ताजें नांव कसं लिस्ट करत ते म्हळ्यार आमी ते जया विशणे म्हणून एक बूक आशिल्लें आमची गेल बायल मनशान बरयलेलें त्या बूक पळोवन रनपायल ಸ್ವಲ್ಪ आयडिया करून आमी आमगेले विंगड प्रयत्न केला आज हे बटेटा सॉंग न्ही हें वागू न्ही सॉंगय न्ही हें कशें केलां म्हळ्यार त्या पंचरत्न रांदे एक मासोल विंगड घालून आमी एक विशिश्ट प्रयत्न केला पळय कशें जाता म्हूण सांगून सगळे पिपू घालून बिबे उपकार विंगड आसा तशी आमी आमकां कसो प्रयत्न करताची आमी एक दिवस सकाळी फुडें दनपार जेवणाक पत्रडा पन्न्याचे हें केलेलें कसं तें चटणी पत्रडा पन्न्या चटणी त्या पत्रडा पावन खावन निमगेला मस्त जनांक कसं चटणी ही म्हणून मस्त जाणां मना वच्चे न्ही मागीर कळ्ळें सांगता रे पत्रडा पन्न्या चटणी ही म्हणून खंयचे वता कॉम्पिटिशन दवरलें जाल्यार विंजोवचें जायना कधीच कश्ट आशिल्ले कडेन आनी कसो नमुन्याची ट्राय केला आमी केळ्या सालेचे बजो केळ्या साली बज ट्राय केला तशी विंगड ट्राय केला रनपायल कंडा पटेला एक सपोर्ट आशिल्लो आमी कसो सांगता जी तांणी तांगेले आयडियास ॲड करून तांगेले एक्सपिरियन्स ॲड करून तांणी आमकां मस्त सपोर्ट केला गणेश जावो मुरली जावो नितीन जावो आमगेले दयू जावो तशी जावन आमकां रनपायल्याक देखून कसले प्रॉब्लेम नाशिल्ले अशें आमगेले 180 जनां पयशी बायल मनशां आमकां
कट्टींग हाका तांणी पळय कंडापटे तांणी हेल्प केला तांणी हिंगा लास्ट कशें पावयल म्हळ्यार भाय कितल्या पेटी म्हळ्यार तांणीची ते कितले किल चूर्ण कट कोरका कितले किल कुवाण कट कोरका कसं कट कोरका म्हणून तांणी मागीर कन्फर्म करून घेता आशिल्लें तितले नमुने बायल मनशाले आमकां सपोर्ट आमकां आशिल्ले निमित्त आमकां सगळे मस्त बार म्हूण दिसले 4 म्हयन्यांत 180 जन आशिल्ले आमगेले रोलारी तांचो दिवसाक एक 80 तकून 100 82 वर्ष प्रायाचे माय दाखून 12 वर्सां चेडू ते आमगेलो काम करता आशिल्ले तांणी भाई मस्त सनसन्न चेडू कटिंग चॉपिंग म्हणून मस्त उमेदवार येता आसले कई चाक तांकां लागता की म्हणून आमी भिता आसलेची जाल्यार उमेद रे कई समय काशी मठा इतली दीस वय स्वामी नाचते आसतान वय आमगे लोटू हांगा काशी मठान तूं आनी तशी विंगड वय कसले कार्यक्रम चलतान वय उमेदीक केन्नाय आमी उणी जल्ला म्हणून सांगिल्लें ना आनी हे पुराची तुमगे तसले एकली मलगड मनीस आसून घेवन मुखार सून घेवन ते कितले यथा राजा तथा प्रजा म्हणटा पळय तशी एक बेस्ट एग्जाम्पल म्हणून घेवन दिसता धन्यवाद दिग्विजय महोत्सव आमगेले खाण जेवण वेवस्था पुरा केलेले रजत भवनांतू आमगेले काशीमठ बँगलोर काशीमठा दाखून आमी हे विशेष कार्यक्रम चलयता आसाची तशीच फर्स्ट स्टार्ट करता मुगेल फेवरेट बिरडा खडी दाखून मस्त टाइम जाला बिरडा खडी आमी पिवन म्हणून लेखून आसले रे हांगा पुराचे अरेंज केला हाका मस्त जन वॉलंटियर्स पुरा बायलमान शिवाय पुरा जन एकांचे एज कसं मॅटर जायना हांगा सेव करची मनोभाव तुम मस्त मुख्य म्हणून घेवन मना दवन घेवन नीट जावन घेवन एकल्या म्हाका एकली येवन घेवन वता आसाची एकली कोणके अरेंज करता आसल्यार आनी एकली कोणके येवन डिस्ट्रिब्यूट करता आसाची दिता आसाची तशीची खाण जेवण एका प्लेटान घेवन आज कसं चलता आसा हांगा घशी अशें पुरो दाळी कसन जाल्यार वय काशी मठा दाळी आनी सारू एक वेळा जेविले वापस येनशें अशें साध्य ना तितली रुची जाता खंयचें देवस्थान अशें पुरो आमी उडगास करून घेतल्यार वय तशी काशी मठांत वय आमगेले वर्ल्ड फेमस सारू दाळी आमचे गेलेले कुलदेव म्हणून सांगताची दाळीक कडे कशी बोगडे गशी सीत चपाती वय आसा सुमार नमुन्याचे खाण जेवण नोणची वय आसा रुची नोणचे मठांतू प्रिपेर केलेले नोणचे समेत हांगा दिता आसाची कडेरी हांगा करेला आमगेले फोडी फागिळा फोडी वय आसा सुमार फोडी पुरो हाता दोंगेन माय रेडी जाल्यार तितली वय एका प्लेटा घालता की तुमी तितली मिगेल प्लेटा घालून हांव खुशेर खाता एक प्लेटा एक कडे जाव कजला खावयता जाल्यार दय दोन कोणे वेस्ट करू नकाची म्हणचे आमगेले एक रिक्वेस्ट तशी मस्त जन हांगा पुरा येवन लाईनारी एका म्हाका एक कई कसं घुसपट जायनाशी घायसो करनाशी क्यूआर येता अशी तुमी पळयता आसाची ताजे ओट्टू मस्त जन पुरा जन आरामेर हांगा बैसून घेवन जेवण करता आसाची केन्नाय जेवणा हॉल इतली शांत आशिल्ली हांव पळयलेलें ना जाल्यार आज आमी विटनेस करता आसाची मस्त जन रजत भवना काशी मठा दाखून चमकून येवचे जायना प्राय जालेले के पाय्या दुखी कसं शितोंद्र आसा म्हळ्यार बग्गी वेवस्था इलेक्ट्रीक शटल व्हेकल समेत पुरो अरेंज केलेलो आसा तशें तशी वय आयलेची आनी स्वल्प जन चमकून वचया म्हूण घेवन आसाची आनी खाण आनी जेवण आनी कोण घेवन आनी हांव कसले कोपास बग्गीर वचका जवील ಸ್ವಲ್ಪ जिरता म्हूण घेवन वय मठाक चमकून घेवन वताल आसाची जाल्यार कोणेय आज मठा आयल्यार वय बँगलोर काशी मठाक आयल्यार वय कसन तुमकां कार्यक्रम मेळटा 4 जाणां मेळू जाता तशी सांजवाळा देखून रात्री कितले वेळ जातकी गोतना आज सगळे कार्यक्रम जेवचे स्वामीले फलमंत्राक्ष पुरा घेवन वचे जाल्यार एक सगळे वर्साच पुराच गंमत एक कडेन मेळ्ळें तरी ते कितली खूश आसता पळय ते खुशी तावल सांगले म्हण की आमकां जाता आसा इतली पुरा जाणां पळयतना कंचाडी देवस्थानाचे मुरलीधर कामत माम आसाची नमस्कार माम नमस्कार कशी चलता आसा दिग्विजय महोत्सवाचे जेवण खाण बदल सांग म्हणजे रे हांव कसं की लेखी घाललेलं ताज्याक एक 100 वांट्यानं चड चांग रितीन हांगा वेवस्था बरो जाल्लेलो आसा सकाळी येवन हांगा येतना हांगाची खाणाची वेवस्था त्या वॉलंटियर्सान म्हाका एक पाय्या दुखी आसा मागीर पाय्या दुखी पळोवन म्हाका बैसल करून बसकारून तांणी आण दिलें न्हय म्हळ्यार तितले कॅर घेताची एक खंयचेय विशयाच्यो आनी खाणाची टेस्ट आतां जेवणाचे रांदप पुरो टेस्ट करता आसा एकदम टॉप आनी वेळेर आयले हांगा सकट 1 घंट्याची म्हणटना हांगा खाण जेवणा वेवस्था जेवणाचे तयार केलेले आसा हे भारी चांग विशय आनी आमगेले काशी मठ संस्थानाचे स्वाम्याले दिग्विजय म्हळ्यार आमकां भारी एक आनंद तो आमकां एक भाग्य तशी त्या स्वाम्याला आशिर्वाद घेवन दिग्विजय महोत्सव आणि स्वाम्याला देव बसल्या नंतर खंयचेय गांवांत जेवता त्या देवाल दयेन सकट कार्यक्रम चेंज जाता
तशी पुरा समस्त आमगेले भक्त लोक आयिल्ले आसाची तांगेर सक्कड ह्या वेळेर हांगा भाग जावन हे कार्यक्रम महोत्सव एकदम बेंगलोरान तशी जल्ला काही म्हणलो एक नाबूते ना भविष्यते म्हणून एक गाद आसा केन्नाय आनी मुख फुडें गेल्लें ना आनी मुखार जेवचें ना म्हळ्यार तसलें एक दृश्य आमी सांजे भोवशा आमकां खंडीत पळोवचें मेळटा म्हळ्यार एक म्हगेले एक अभिप्राय तशी सर्व भक्त वृंदाक कसलेय एक रितीर तोंदर जायना अशी हांगा वेवस्था केलेले खातीर आमगेले कोंचाडीचे आमी काशी मठ आमगेले कोंचाडी काशी मठ महालसा देवस्थान आनी वेंकटरमण देवस्थान तांगेले आमगेले सक्कड गांवतल्या तर्फेन अभिनंदन हांगा बेंगलोरचे सक्कड सदस्यांक मंडळीक आमी पावयताच तशीची खुशी जाता अशी सांगितलं तेन्ना तुमगेले विश्वासू मोगू आमगेले केन्नाय असो आनी हे जेवणान कसन तुमकां मस्त रुची जाला लायक जाला चपातीक जाय जाल्यार तसं ते एक बिब्बो घालून एक गश केला ते वंडरफूल आनी बिब्बे उपकर म्हळ्यार तांतू तेंडलेस की म्हणले कुका ना पुर्ती बिब्बोची वापस वचें म्हणलें हांव दोनी पटी घेवच्याक जाल्यार कितलो किलो आयिल्लो आसता सकाळांनी ताजी रुची पळोवका म्हळ्यार एक भावन आसता भेंडा कडी अर्ध खाली जावन गेला वय इथं म्हळ्यार वापस हाडू वचूं का थंय वचूं का त्या रुचीर यगूर यगूर पिवया म्हूण मागीर मामा हाड दिला ताणें हाड दिलेले पुरो जनाक हांगा मम्मान तशी सक्कड आतां पागेला पोट पडला लास्टाक दवरला एकक गावका म्हूण वापस वचून हाड येता तशी न्ही पुरा जना मेळका तशी हे मनोभाव मस्त मुख्य जालेले आनी तुमगेले उत्तर आयकलें तेन्ना अन्नदात हो सुखी भवा म्हूण सांगता तुमगेले उलोवन खुशी जाल्ले धन्यवाद आमगेले कोंचाडी देखून आमी एक 40 जन आयलीची ट्रेनारी आनी इतलो आनंद की इतलें सुख प्रयाण घेता इथे म्हळ्यार वेदव्यासाल दयान स्वाम्याला आशिर्वादान कसलेय कश्ट जायना अशें आमी येवन पावलेची आज आमी हांगा दिग्विजय पळोवन पांय आमगेले भजन आसा कोंचाडी गांवचे ते भजनेचे कार्यक्रम जावन जाता तरी आमी रात्री उपास गांवांक भायर सरताचे वेदव्यासू माळशी वेंकटरमण सक्कड आमगेले पाठीबला आमकां आशिर्वाद करून आसता ते एक आमकां मस्त एक बारीक अभिमानाचे विशय आमगेलो तशें जावन आमगेले देवाक आमगेले गुरूंक सेवा करचें भाग्य आमकां सदा सर्व काळ मेळ्ळो म्हूण आमी मागताचे धन्यवाद वय आमकां पुरायजनाक देवाक एक गुरूक सेव करचे भाग्य आमकां पुरायजनाक मेळ्ळो म्हूण हांवें निमगून घेता आनी तुमगेले उलोवन खुशी जालें धन्यवाद रजत भवनांतू सुवर्णाक्षरांत बरोवन दवरचे तसले एक दीस आमगेल काशी मठांचे एक हिस्ट्री म्हणून सांगतना दिग्विजय महोत्सव चलता आसा तशीच खाण जेवणाची पुराची वेवस्था चलता आसा तशी काशी मठांत मस्त जन बायल मनशां येवन गेनो सकाळी रात्री नायशी घरकडवय रंदप कोण येवन गेनो उपास मठांत येवन नेक्स्ट डे कसन तयारी जेवका त्या पुरा वेजिटेबल्स पुरा तरकारी पुरा कट करचे अशें पुरो काही वाटचे अशें पुरो कोणाकय कसं सांगनाशी हांव वॉलंटियर हांव हें करता आसा तें करता आसा म्हणून कसंय सांगनाशी तांगेले इतले तांगेले सेव करता येता अशी मस्त जन बायल मनशां आसाची तांतू आमगेले मीर माय समेत एले मरे काय म्हणून सांगताची तांणी येद्रा दिसनाची आमी आयडेंटिफाय केलें तेदन मात्र आमकां कळटा असो मीर माय कशी दिसता आसा तुमी इतली म्हयनो कोण चातुर्मास चलता आसा आनी हांगा पुरा सेव करता आयलेची खंयचे तरकारी कट करपाक जाल्यार एक्चुली आमकां लीडर तांगेले निमगुचे कितली होड सून कट करके कितली होड जेवका पीस ऐका आनी कसं कट करचे कितली दाट आसा पुरो पुरो हांगेले की आमी निमगुचे सो कशी दिसता आमी स्वर्गलोक म्हणजे न्हू काणींत आयकला स्वर्गलोक वैकुंठ म्हळ्यार आमगेले चातुर्मासा स्वाम्यान बशील जागोच आमकां तांत तशील म्हत्वानी खंय ना आमकां कसले व्यास आमी काम करचे कडेन व्यास येवका म्हण मागीर तशी आमकां घरांत व्यास सोदून आयला कळ्ळें म्हळ्यार आमगेले मंडळीक व्यास दिला कारण आमकां दिला म्हाका दिला म्हळ्यार हांव तितलो हटाय रे भक्ती रे व्यासा देवाक मागचे हांव काम करचे कडेन तूं म्हाका सोदून येवका देवा हांव तुका उडगास कोण काम करता कितें तूं म्हाका मेळका म्हणजे मेळ्ळा म्हाका तशी कसले मनपूर्वक मागले रे तें पुरो जाल्ला म्हाका एक दीस चुकनाश येवका म्हण हांव मागून घेतलें तशीय जाल्ला आजीकिंत व्हड भाग्य आनी कसलें ना आमगेलें आनीक चड सेव करता तितलेच हें मेळ्ळें आमकां हुणें आनीक चड करता आमगेल स्वाम्यान आमगेल कत्री कितलो श्रद्धेरी एक पूजा करता म्हळ्यार त्या पुरा आरोग्य की भक्ती की आमगेल भितर एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು की पुरा संघ पुरा जनक सेवा करचे मेळणे म्हण खूप आनीक सेवा मेळका आनीक मेळका आमी करतात कसं जाल्यार करतात झाडकावे पुसुकावे पुरा का रेडी असो आमकां हें युट्यूबान तुमकां येवका म्हण कांय ना पुरा एक भक्ती जनाक पावका ते आमी मागले रे पुरा व्यास आमकां दिता म्हणजे जना पावका तितलेच म्हाका
स्वयंसेवक म्हणजे अर्थ हांगेल उतरांत आमकां कळ्ळें तशीच भावूक जावन सांगिल्लो आसा हांणी म्हाकाच दोळ बोर नायले कसन कसन आमी सांगताची सेवा म्हणून सांगत जाल्यार 4 जनां येद्रा येवच खातीर काम करचें न्हय जाल्यार 4 जनां येद्राक आमी केलां म्हळ्यार तेणें मस्त जनाक आमी स्फूर्ती जाताची तशी जेवच्या वचून तुमकां आमी आज उलयता आसुचे किन काही ना पुरे मीठ महिन चांगलं वरची ती मालकडी आमगेली तीन सांगिले वय इतली जन पुरा मस्त निर्देशनाची आम्ही काम करचे पुरे तीन सांगितले मनस्पूर्वक आम्ही कसले पण देवाले देवा तू आम्ही मागील तू पूर्व हें कर काम का मागील दिव का म्हणून श्रद्धे रे भक्ती रे नावा कत्री करून कंचे काम हांव केल्ले म्हण दाखोवन घेवचे नज आमी देवाक स्वाम्याक कोणाक कळना अशी गुट्टार केल्यावर वचून पावता व्यासाक आमगे स्वाम्या पावता ते सत्य ते पुरा अजून ते पालन करता म्हणून आमगे श्रद्धेर केला रे आमकां देवा पावले म्हणले कडता जाल्यार मागशी पडून कोयर कडका जाल्यार माड पडून आयुधंग सुका जाल्यार मागशी पडून कंचक मागशी पडून सेवा म्हळ्यार पुरा सेवा बरी पुरा शो करचे सेवा न्ही पुरा भितर सेवा दवका स्वाम्याक हांग तुकोन सूर येवचे प्रसाद टायमा पावका ते आमकां रामपा मामा सकाळ आमी सहाय करचेच पळय ताजे इतलो व्हड भाग्य आनी खंय ना आमकां आज बसून वसरी रिगना चातुर्मास आमगेलो हे भाग्य आमकां तें मेळ्ळां आमकां कर्मयोगी म्हणजे एक बेस्ट उदाहरण हांगा सांगितलं तशीच आमगेले उद्देश लायकच म्हणून घेवन जाल्यार कसने आमी मागिल्ले तर 4 जणांक हेल्प जेवची तसलो आसल्यारी देव तशी करूं दितके तुमगेले उद्देश आनी तुमगेले मना आशिल्ले तांचे विचार आशिल्ले स्टार्टिंग री पण म्हणला कसं म्हणल्यार हंगा आमगे घरांत काम करतना पुरा रोग दिसता काही हंगा येयले एक दीस एक दुखी एक सुस्त कशें हें सत्य 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 ह्यांची लास्ट उत्तर हांव अपासाचे विशय सांगना हे खडाखंडीत तुम्ही सांगिल्ले आमगेले मन मस्त मुख्य जालेले म्हणून सांगताची तुमगेले उलोवन खुशी जाले धन्यवाद रजत भवन भितर आसाची दिग्विजय महोत्सव चलता आसा तशीची संदेश नाही आमगेले काशी मठाचे वॉलंटियर्स मस्त पुराची काशी मठा चातुर्मासा वेळारी नैशी सुमार केदन पुराची येवन सेवे करत की खाण जेवणा विषयी वासरे चमकल्यार हांकां तुमी पळोवन आसताची बेसमेंटांत वाडू राबून आसल्यार तुमी पळयताची सो कशी पुरा हे प्रिपरेशन चलता आम्ही लास्ट एक वार दुखून कसकसन करका म्हळ्यार खन इम्प्रूवमेंट करत त्या रुपार आम्ही व्यवस्था केल्लो आसा आज सकाळी तशीची 2 पंता 2 काउंटर घाल्ले भितरी आमकां एक 2000 जणांना टिफिन केल्लो आसा तशी बार 1 घंटे आमी टिफिन दिला 1.5 घंटे दुखून आमी जेवण सुरू करया म्हूण लेखला आतां ऑलमोस्ट एक 800 जणांना जेवण जाला आनी एक 2 दुखून 3000 जण जेवण करता म्हणून आमी लेखला कितले जण आयल्यार तांकां व्यवस्था आमी केलेलो आसा येदोळ ते ऑलमोस्ट 1000 जण लेगी आणि कितली जण तुम्ही एक्सपेक्ट करता आसाची रांदप कशें चलता आसा कितली जण रांदपाचें काम आनी ऑलरेडी जाल्ला आमी एक ऑलमोस्ट अरावंड 2000 to 3000 म्हळ्यार ते जन कितले येता म्हणून आमकां सांगू जायना म्हळ्यार ते भक्तवृंद तांणी 2000 येवचे पुरो 3000 येवचे पुरो 4000 येवचे पुरो ते आमगेले हिडितात आसना जाल्यार कितले जण आयल्या वरना आमकां तांकां व्यवस्था करचें काम शक्य आसा ती व्यवस्था केलेलो आसा इतली कॉन्फिडन्स पूर दिसता कितलेय जण येवो आमी मॅनेज करताची तितली शक्ती आमगेले आसा 5-7 दिलेले आसा स्वामेल मार्गदर्शन ह्या पुराय जाता आसा म्हणून नमून घेवन काम करता मस्त जन वॉलंटियर्स आसाची तशी आमी संदेश नाही लागी उलयलीच ह्या पुराची विशयरी आनी की मस्त जनाक आमी उलोवचें आसा तशीच कसं चलता आसा प्रिपरेशन म्हणून कळोवचें आसा धन्यवाद